भाजपान माडाक झाडाचे वळेरेंतल्यान काडले उपरांत आंदोलनां आनी विधानसभेत आवाज काडपी अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय आनी आमदार रोहन खंवटे हांच्या फुडारपणा खाला स्थापन जाल्ल्या पक्षाक केंद्रीय वेंचणूक आयोगान नाल्लाचें चिन्ह मंजूर केलां. भाजपा सरकाराक घरा धांवडावपाक नाल्ल म्हळ्यार श्रीफळचें चिन्ह शुभ थारतलें अशें गोवा फॉरवर्डाचे पक्षाचे म्हणयारे दुर्गदास कामत हांणी म्हळां. तशेंच भारतीय जनता पक्षान आमदार विजय सरदेसाय हांचेर जे आरोप केल्यात तातूंत कांयच तथ्य ना अशें तांणी मुखार म्हळां. आरडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्ताचेर गोवा फॉरवर्डाक एक बरी बातमी आयल्या, ते म्हणजे सिम्बॉल अलॉटमेंट. इलेक्शन कमिशना कडून आमकां कळ्ळां की कोकोनट जो श्रीफळ जावन आसा हो आमकां सिम्बॉल म्हूण अलॉट केल्लो. सिम्बॉल जो आसा श्रीफळ हो सदांच बऱ्या कामा खातीर वापरतात. इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द गोवा, द गोवन अँड द गोंयकारपण. श्रीफळाचो अर्थ जावना विक्ट्री. जेन्ना बरें काम कितें करता तेन्ना श्रीफळाचो वापर करतात. म्हणून आमकां आशा आसा की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार घरा धाडपाक आनी गोवा मुखार व्हरपा खातीर, गोवा फॉरवर्ड व्हरपा खातीर एक बरें सरकार स्थापन जावपाक श्रीफळाचो खूब हातभार लागतलो. This allegations is nothing but a diversion tactics adopted and promoted by one leader from so-called leader from Fatorda, BJP leader, who is using his party and his stooges to divert the real issue which Goa Forward had taken. To me, last week we had taken a press conference against a likely scam to happen in the ESG, and this leader, to cover up his acts, has started using diversion tactics. It's just to use a certain misguide the people and divert the real facts. We at Goa Forward are assuring the people of Goa that come Monday, if ESG doesn't scrap the tender on which we had taken up the issue, we will file a vigilance case on Monday. We will ensure that people's money is not siphoned out by certain people, and people of Goa shouldn't fall prey to this diversion tactics by these leaders. And I call upon these people, if they have the real guts, then first show cause this illegal activities what their own disgruntled leader is doing.